सो आज भाऊबीजेचं लास्ट डे म्हणजे 5 दिवस असता नो आणि म्हणजे ब्लॉग मातसो लेटूच येतलो की एडिटींग कर शंकर बिझी आपल्या हितून आणि कितें कितें आहा म्हणून सारको बिझी उरला सो लेट वयता आणि हांवें मुद्दमूच न्हू म्हणजे हांवें भाऊबीज केला बायची भाऊबीज सो ते मातशें म्हणजे बरें नासलें बरें जालां तें आतां ऑलरेडी सारकें बरें जालें सो म्हटलें लास्ट दिसा करया म्हणल्यार तेंवूय कम्फर्टेबल आसतलें आनी बरे भशेन जातलें म्हणून आणि काल म्हणजे बर्थडे बीन जालो न्हू सो आदी शनय बीन आसलो शनय आदीगेरच आसलो पळय सो सकाळ फुडें आपले सायकल घेवन येयला दोगांय न्हू रे हांवें सकाळीं सावित्री येयल्ले म्हाजी आयदनां तशीच आसली जावची तेणें घासून बिसून दवरला सगळें दवरपाक जाय म्हाका आयज सद्या हितूंतले 2-3 जाय तर सगळें घासून दवरला न्ही पावस बीन नासला पुरो पावस इतलो काल पावस आसला ना आनी हेंचे म्हणजे लेट करतले रातचे करतले भाऊबीज फ्रांसिसूय वचपाचो आहा एक भाऊबीज करपाक लास्ट म्हणजे आज लास्ट डे न्हू सो तो वचून येतकीच मागीर आमी करतले शंकर ऑफिसान गेला न्हू सो शंकर आदी आनी शनय ती आमच्या वांगडाच करतले बसून आनी आतां एक खेळटात बाय शनय घेवन रावला भैया अय बाई लेट उठला आनी शनय आनी आदी आत्तां येयल्या घरासून आदीगेर आसले सो ते येयला आनी आतां ते खेळटा बायक न्हू शनय आदी बीन ते गावला न्हू मम्मा आनी डाडा ना काय कशें रावला पळय चिपकून न्हू रे बाबा भैया रे शोना भैया रे दोगांनी टी शर्टाय सेम घातला फक्त कलर डिफरंट आहा चायनीज खंय हो शनय आनी आदी हो भयणीचो आनी हो भावाचो कोणाक खबर ना हांकां शनय मातसो ब्लॉगान चड कमी आसता आतां हॉलिडेक येयला तो सो आतां आमी मातशें भायर सरतले भाऊबीज सांजेर म्हटल्यार कितें गिफ्ट बेश्टी घेतले म्हणून तांकां सोमतें घेवन वयता आदीक आनी शनयाक म्हटल्यार चला तुमी रेडी जाला रेडी जावन हेबय बसल्या हेबय दोगांय हय आनी समजी गाडी येयल्ली न्हू सोमतें आईक म्हटल्यार चलोन येवं नाका म्हटलें तिका सो आई आत्तां येयला जस्ट आई बसली हो ते आमी ऑनलायन येयल्ले मागीर तुका सगळ्यांना विचारताले हय सो चलो आमी आतां वयता रेडी जाता आनी वयता आमचा ब्लॉग पळयता पळय पयलींचो हांगा आसतलो पळय हेजो मामाच्या चेड्याच्या लग्नाचो आनी वय पळयता पळय बाबा कोण रे मम्मा रे बाबा मम्मा रे मम्मा आनी डाडा रे सो आतां आमी भायर सरला 5 जाली सो बेगीन वचून येवंक जाय तांचे म्हणटा सोमतें आपल्या भाऊबीज आपूण करता थंय वचून सोमतें थंय येवया म्हणून ते सोमतें गिफ्ट बीन सोमतें घेतलें तेजें दिवपाक सो चलो वयता आमी आनी आयचो तुमकां हेजो भाऊबीजाचो बायचो ब्लॉग पळोवंक गावतलो मागीर करतले येवन पाकी पापी दिवपाचें सेशन चल्ला कितें चला चला चलो भैया लोक चलो सो जालें गिफ्ट घेतलें आतां शेक घेवपाक लागलें ऑर्डर दिला आनी हे बाई गाडयेनच बसला कितें करता कोकोमालान पळयता दिसता कितें करता रे तुमी लकडी की काठी पळयता आमी जस्ट पावली हांवें केलें गिफ्टां बीन तांकां घेतलें आनी डायरेक्टली दोनापावल गेली की फ्रांसिसाक भाऊबीज करपाक वचपाचें आसलें थंय गेली म्हणलें की इतलो ट्रॅफीक वाटेर आनी इतलो पावस आनी थंय गेले की तेंची लायटूय नासली सो आमी गाडयेनच बसली वखूच ना गाडयेंतली की पावसूय आसलो आनी लायटूय नासली आसुनी म्हटलें फ्रांसीस बेगीन बी वचून येयली आनी येयली की हांगा गडबड आतां हांगा करून शनयाकूय बेगीन वचोंक जाय आदी शनय तांकां करता दिदी येयल्ले डायरेक्ट कामाचे दिदीक म्हणलें तूं मातशें बायक बीन मातशें रेडी कर पळय तेंचे हांव मातशें फेवरेट करता म्हणजे तांकां नूडल्स बीन तशें आवडटा सो हांवें म्हटल्यार हक्का नूडल्स इल्लेशें करतलें तांकां नूडल्स करपाक तेंचे सगळें वेजिटेबल कट केला म्हाजे कितें इलें म्हणजे नॉर्मल टमाट कॅप्सिकम मागीर फ्रेंच बीन्स अशेंच केलें मोठे एक्चुअली टायम ना म्हणून अशेंच कट केलें फास्ट फटाफट आनी कांदो आनी गाजर सो फटाफट बेश्टें तळशीतान दवरता आनी मागीर बॉयल करून सारकें हें करता सो तें खावपाक दिता तांकां आनी चिंतलें एक्चुअली पिझ्झा बीन करतलो म्हणून तेंचे फेवरेट पिझ्झा आनी हें बीन पूण आतां टायम ना लेट जालो सद्या 9:30 जावन गेला सो फटाफट करून घेता तूं कितें येवन पळयता चित्ता कितें येवन हांगा ऑर्डर करून घाल आसा 5 जालें कट जालें फकत बॉयलूच करना नूडल्स करता तांकां सो आतां गडबड जाली बाय न्हिदपाक पावला तेच्या पयलीं आमी बेगीन भाऊबीज करून घेता हांवें दोगांय जाणां बसला शंकर बसले बेगीन हां बरें पापा बायची भाऊबीज बाय करतले भाऊबीज करता मरे तूं करतले गो तशी ममची बी वयर काडना यो पापा करूया मरे उबी रावून ना इल्लेशे लाय रे सर तोंडान मी लायतले आली भैया तिची लाय बटर लागलेला
शना वयागलाय शना वयागलाय शना वया कसा करता पाय पुढे तर येऊ बरं शना खायला बाबा पापाजी 100 रुपयाची आपण देतो काय आधी आधी वयाग दे बाबा आधी वयाग पापाजी आधी वयाग दे शना भैया पापाजी ने राहते ना 100 रुपयाची अरे खा रे बाबा आपल्या जे आता दिना दिना आधी भैया आपण पहिली खाता रे बाबा हा या मम खाय माम शना भैया तनंगा आम कसा आम कसं राम रे राम रे दादा सोड मध्ये कॉमेडी मध्ये तुम्ही हा घे का झालं हा पापा कर हे सारखं बसाय पहिली हा व्हेरी गुड पाय पड मरे बाबा मागीर पडटलो पाय व्हेरी गुड दे भैया दे भैया खाय रे ada papa saya pedang na papa kata hosen papa adik भैया पापा चले भैया पापा ते घ्या म्हटलं मला पापा गिफ्ट देता है भैया थैंक यू मॉम ये गिफ्ट थैंक यू मन थैंक यू सगळं ठीक भैया देता है चला भैया देता है सो बायचे झाले भाऊबीज हांगासर आता रक्षारी आणि तिथेला सो आधीच्या आणि शोनाची सोमती हांगाच करतले बे बसला तर हांव बिजी असले बाय पण फ्रांसिसानच लास्ट फायनली केल्यो हे बघ नूडल्स हक्का नूडल्स वेज हक्का नूडल्स आयज सोमार न्हू म्हणून वेज लास्ट डे हेजो भाऊबीजेचो आणि आमची जाली भाऊबीज गडबडीन बेगीन काय केल्या ना लेट जाणान बाय न्हिदपाचें असलें म्हणून बेगीन केली आमी पयले बाय हे कितें म्हणटा लाडूय दिना काय दिना तांकां आपुणूच धरता कॉमेडी सो जालें आतां सगळीं खाता ती येयला आदीची करपाचें हा आदीच्या आनी शोनाचें ते करतले आता सो जाले हांगा बायच्यान आता तिथी आनी रक्षारी करता तिथीची जाली आता रक्षारी करता तिथी फास्ट मुगो बाय बसलो ते काय मातशी पिनर लाय गो पापा खंय पापा करता पापा पापा कर तू काय दिता बस बाय बस माम दिता पळय घे आकर हे बाय सगळ्यांना नूडल्स खाता बाय पळयता नूडल्स पार्टी हा ती का ना ताका चलना आनी कितें करपा पडटा टायम ना ताणें नूडल्सूच केले शंकराक आदीक आनी शनाक तांकां ती नूडल्सूच आवडटा हे कशें जालें रे हा कोणान केला
हा ताती घालून का ताते तू करतो असा विचार ना रे व्याजी देव तो खरंच हल्लो सो आधीचो न्हू बर्थडेत काबार आहे ना आम्ही मिड नाईट केल्लो परत आधीगेर तेजो बर्थडे नॉर्मल सेलिब्रेशन केल्लो आणि आता परत प्री पोस्ट बीन सगळे रक्षाबंधन तितून ताका केक हाडला आणि बाई बसात हॅपी बर्थडे करपाक हॅपी बर्थडे कर रे हॅपी स्टार्ट केलो हे बर्थडे केक हॅपी बर्थडे आदू खंय फुकर आधी तेका फूक करून वो देईना येता 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 हो फुक रे फुक रे फुकर बाबा करून गेला हॅपी बर्थडे कर रे तो पहिला त्याने काढली साडी साडी के अजून एक कसं फुक करता रे करूया बरे चल हॅपी बर्थडे कर हॅपी बर्थडे करूया हॅपी बर्थडे हो स्टार्ट कर हॅपी बर्थडे सर हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे डियर आदू हॅपी बर्थडे लास्ट हॅपी बर्थडे डियर आदू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे मागे करून आम्ही घातले आणि मॅचिंग झाला ना ती कापड ते कुर्ता घाल चुडीदार सेम म्हणून केकही सेम घातला बेस्ट आहे काय करी बेस्ट का बेस्ट बॉटल तिच्या ती आता ओढलं लावणार का त्याचा माझ्या पोटात त्याला बेस्ट त्यात बॉट बेस्ट ते बाबा किती तू नाकाचे का आवडू ओ केक रे केक तिथा केक आहे बाय बा केक रे ओप केक अरे आता चलतोय बाबा केक खा बरे केक नका बाबा केक तिथा बाय माझी केक तिथा अबे आ आता दीदी येले म्हणून ना जरा तू झालं का बर्थडे सेलिब्रेशन बीन झालं आधी बर्थडे का बरं होता सारखो आणि ना आणि मिड नाईट एक केलो आणि काल आणि आज न्हू 3 झाले न्हू